बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाळ भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां कुरपेन बोल्लोलो दीस आवडेता. स्तोत्राचें पुस्तक 5वां विस्वोर 3री वोड आमकां सांगता. तुकाच हांव प्रार्थोन करतां सर्वेस्परा, कित्याक सकाळच्या वेळार तूं म्हाका आयकोताय. देखून सकाळीं म्हजी मागणी तुजे मुखार घालतां आनी तुजेर दोळे लावन रावतां. मोगाच्यानो, आमच्या सोडवणाराचेर दोळे लावन आनी संतोसाच्या उलासांनी मागण्यांत वेळ सारूंक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मोगाळ जेजू, ह्या पवित्र साक्रामेंता वरवीं तूं आमचे मोदें हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. जेजू, तूं जिवो दिव. जेजू, तूं सोर बोलिश्ट. जेजू, तूं पोदवेदार देव. जेजू, तूं नीज मनसुबीदार. जेजू, तुजें नांव व्हडतें. जेजू, तूं पवित्र देव. जेजू, तूं वाट, सोत आनी जिवीत. जेजू, तूं इमानुएल. जेजू, तुजे असलो आनीक देव ना म्हूण आमी मानून घेता. सोगल्या काळजान, सोगल्या मनान, सोगले काल्तिकायेन, भावार्थान आमी जेजूक नमस्कार करुया. आनी गीत घेवया, ओ जेजू व्हडतें तुजें नांव. ओ जेजू व्हडतें तुजें नांव,
Povi tu taro, moi me vonde, Emmanuel, devam chetai, sobit sodvonar, jivo sob, Emmanuel, Emmanuel, noman tuka, Emmanuel, 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 noman tuka, Emmanuel. O Jesu, oja pondeput, budam kadinar, podvedar dev, sasni kraj, शांतीचो कुंवर दोनयाचो दोनी बरो देव Emmanuel, Emmanuel, noman tuka, Emmanuel, 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 noman tuka, Emmanuel. विशय ताणी आपल्याक जाय तशें ताका केलें. मोगाच्यान आमी जेजू मुखार उबी रावंक पुरती न्हय. आमी घोडेचे घोडे चुकतांव, काला पडटांव, दोनया आमी ओस्कोत आमची काकलूत कोर. काकलूत सारा देवा मोजी काकलूत कोर. बोव कोनवाड्या देवा म्हजो गुन्यांव काडून उडय. दोन दू म्हज्या अपराधाचें कोत. पातकाच्या चिखलांतलो म्हाका नितळ कोर. म्हजो गुन्यांव खरोच हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक आसा म्हजे मुखार. तुजेर होय तुजेरूच हांव चुकलां. तुजे नोदरेन जें वायट तेंच हांवें केलां.
देखून म्हजेर फर्मोण मारताय तेन्ना तुजें फर्मोण नितीचें. म्हजी जोडटी करताय तेन्ना चुकी विरेत तुजी जोडटी. हांव पोडे पातकांत जल्मलां. आवयच्या कुसव्यांत तावन हांव पातकी. मनशाच्या काळजांत तुका जाय प्रामाणीकपण. तर बोर तुजी जाणवाय काळजांत म्हज्या. तूं म्हाका नितोड निर्मळ कोर आनी हांव साफ शुद्ध जातलों. तूं म्हाका धुवन काड आनी हांव हिमा पोरोस धवो जातलों. ह्या वेळार ओगीच रावून सर्वेस्पराची काकलूत आमचेर मागुया. आमचो देव काकलूतसार तसोच मोगाळ. ताचो माये मोग मीठ नासलोलो. तर ह्या आमच्या मोगाच्या देवाक ह्या वेळार दिनवासुया. स्तोत्राचें पुस्तक 107 वोड 1. जोय जोय सर्वेस्पर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मीठ नासलोलो. सगल्या आमच्या बरेपणा पासत ह्या वेळार आमच्या देवाक दिनवासुया. आनी गीत घेवया E2. आर्गा तुका सोमिया, आर्गा तुका दोनिया,
आर्गा तुका आता यानी सासनाक तुवें म्हाका रोचलोय तुजो मोग करच्याक तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करच्याक तुवें म्हाका वेंचलोय सासना सुका पावच्याक तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय आर्गा तुका सोमिया आर्गा तुका दोनिया आर्गा तुका आता यानी सासना निमाण्या त्या जेवणार हो योद्नो घडलोय मोचे तारण करच्याक बापाक भेटोवन दिलोय सासनाच्या मरणांतलो म्हाका तुवें राखलोय तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय ओरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय आर्गा तुका सोमिया आर्गा तुका दोनिया आर्गा तुका आता यानी सासना हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 4:12 आमकां सांगता खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बोलिश्ट तर हींच चिंतनां आमच्या मनांत घेवन हें देवाचें उतर आयकूंक आनी बावार्थान तें मानून घेवंक सगलीं उबीं रावुया मातयोचें शुभ वर्तमान हावेसभर 10:13 आनी ताच्या शिसांनी ताचे कडेन अशें विचारलें एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात तर ताणें असो जाप दिली एलिजा येतलो खरो आनी सगलें ताऱ्यार घालतलो पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां आनी ताणें ताका ओडकून घेतलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें तेच परी मनशाच्या पुतानूय ताच्या हातांतलें सोंशें आसा तेन्ना जुआं बातिस्ता वरवीं तो उलयतालो म्हूण शिसांक समजलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार बसूया
आयचो विशय तांणी आपल्याक जाय तशें ताका केलें. आयज काल ह्या संवसारांत नदर मारल्यार आमकां कितें आवडटा तें करूंक आमकां खूब बरें दिसता. ल्हान आसतना आवय बापूय भुरग्यांक वाडयतात. शिकयतात, पूण व्हड जातच भुरगीं आवय बापूयन काडलोले कश्ट त्रास विसरून आपणाक जाय तशें करतात. तेच परी आमच्या कामाच्या जाग्यार, शाळांनी आनी हेर जायत्या जाग्यांचेर आमी आमचें काम जातच आपणाक जाय तशें करतात. हेच भाशेन आमच्या ओत्मीक जिवितांत देवान आमकां इतलें बरें केलां म्हूण कश्ट येता तेन्ना, त्रास येता तेन्ना आमी ओळखूंक विसरता आनी आमकां जाय तशें करता. अदीक करून आमचेर कश्ट आमच्या जिवितांत कुरीस उप्रासतात तेन्ना आमी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणार. ताणें आमचे पासून आपलें रोगत वारोयलां म्हूण आमी विसरता. जेजू क्रिस्तान आपले देवीक पदवेन आमकां सगलें दिलां म्हूण आमकां कश्टां वेळार आमी विसरता. आमच्यान तें मानून घेवंक जायना आनी तेन्ना आमी आपणाक जाय तशें करता. ह्या वेळार जेजू भाशेन हें गीत गायता आसतना आमी ताचेच भाशेन जावंक अदीक करून कश्टांच्या वेळार आमी ताची देख घेवंक जेजूचो आदार आमकां मागुया. गीत घेवया R10 पेज 179. आमी पयलो, चवथो, पांचवो
सोवो आनी दावो श्लोक गायतलें हांव. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलोयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आसचें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. म्हज्या मोगाळ जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें. तुजे कुशींत म्हजी खोशी, तुजीच खोशी करची तुवें. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलोयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आसचें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. म्हज्या जेजू भाशेन हांवें पुर्तायेन फुलचेलें आनी ताका बेच्या वेळार ताचेच भाशेन दिसचेलें. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलोयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आसचें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. सगलें चिंतप सगलें करप ताच्या मोगान भरचेलें. ताच्या हातान हात घालून वयर पडेत चलचेलें. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलोयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आसचें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. पातकी जोरी आसलो कोणूय मोग ताचो करचो तरी. जेजू पोरी मोग करून हाडचो ताका जेजू सोरी. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलोयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आसचें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. होय मोगाच्यानो, जेजू भाशेन आमी जावंक वावरूंक गरजेचें.
उलोयतना वावुरतना म्हज्या वावराच्या जाग्यार, म्हज्या घराब्यांत, म्हजे समुदायेंत जेजूचो गोवाय जावंक गरजेचें. जेजूक म्हज्या जिविताचो हारसो करून ताचें रूप भोगूंक दिसान दीस आमी वावरूंक गरजेचें. आमच्या जिवितांत कुरीस येतात तेन्ना जेजूच्या हातांत हात घालून नीट वाटेन तो आमकां व्हरता म्हूण मानून घेवंक गरजेचें. जेजूचेर विस्वास दवरूंक आनी जेजू विस्वाशी देव तो आमकां केन्नाच सांडचो ना आनी सोडचो ना. जेजू भाशेन कोश्टांक मोगान वेंग मारूंक. अदीक करून बोगसोण्याचें काळीज आनी दोयाळ काळीज आमी दुसऱ्या सोवें दाखोवंक आमकां जेजू उलो मारता. आनी हें केल्यार एक दीस जेजू आमकां आनी आमच्या घोराब्याक तारण फावो करतलो. आमकां सुटका दितलो. हें सोगलें करूंक आमकां मागण्यांत तीर आसूंक गरज आसा. दिसा दिसपोटी मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी ताचें बोड घेवंक आमकां तो उलो मारता. आनी हेंच करूंक जेजूचो आदार आमी मागुया. दर एका मागण्या फाटल्यान सबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. परत एकदां म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या पाप साहेबाक, कार्डिनलांक, बिशपाक, पाद्रीक आनी माद्रीक
जेजूचे बरे गोवाय करूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. तुका. आमच्या राजकारभार चलयतल्या भावा भयणांनी पोरचेक बऱ्याक पडटल्या सवलतीक वेव्हारांत घालूंक तांकां जेजूचे कृपा मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या गोराब्यांनी जायते कुरीस आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना कुर्साक किडयलोल्या जेजूचेर आमचे दोळे लावन कोश्टांक वेंग मारूंक आनी देवाची खोशी मानून घेवंक आमकां जेजूचें बळ मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजू जावन आसा तारोणाचो दिवो. तोर आमचो बावाट कोलावून जेजून आमकां सुटका आनी सोडवण फावो करूंक बापा लागीं मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. हे वेळार जोण एकल्यान आपली खासगी मनांतली मागणी जेजू फुड्यान दवरुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सगलीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलोले मागणे बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.